म्हज्या भयणीन आनी भावनू, तुमकां एक सुचना हांव दितां, दिलेली आसा आनी दीत आयलोलो आसा. जेजूचें नांव जावन आसा ताचे शब्द. जेजूच्या नांवानूच आमकां सगळें बरेंपण मेळटा. आनी पयलें वाचपान सांगलां पळय तें, आमी जेजूचें नांव तर आमचे भितर दवरीत, दुसरी चिंतना, दुसऱ्यो कोन्यो आमच्या मनांत ज्यो उपजवतात आनी मागीर भावनांनी आनी कोन्यांनी ती दिसतात, ते सगळें शांत जावंक लागतलें. आनी आयच्या वाचपान तें सांगलां आमकां. हें सोंपें उतर, ताचेंच नांव तें. आनी ताचें नांव अशें म्हणटा की तो आमकां पातकांतलो सुटयतलो. तर ताचें नांवच तर आमी दवरलें सगळो गोत प्रत्येक सुस्कारान, जाल्यार वायटाक आमचे मदें रिगोवंक कसलीच शक्ती आसची ना. पूण तितलेंच न्हय, एक तरी ताचें उतर ताणें आमकां सांगलां तें आमच्या मनांत धरूंक जाता. सर्वेस पूर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. हें तर आमी बोगर बोगर म्हणत जाल्यार तो आमचें सगळें बाकीचें कितें दिवंक जाय तें दिता आनी तें आमी घेवन देवाक वांकणीत रावतल्या. असलीं खूब उतरां देवाची आसात, ती आमी बोगर बोगर आमच्या मनांत काळजांत रिगोवन ती म्हणत रावत तर जाल्यार आमकां भितरल्यान ही चिंतनां नाका जाल्लीं येता ती रोखडीच नपयत जावंक लागतली. कित्याक असलीं देवाची उतरां आमचें सगळें वाडत उरलीं म्हणटत वाडत गणत येवंक लागलीं म्हणटत बाकीच्यांक मागीर आनी सुवात आसची ना. आमी कितें करता, ताका विसरता आनी आमचे तोस्तुकी आसता. तेन्ना देंवचार आमच्या मनांत आपलीं चिंतनां रिगोयता. आनी आपल्यापणांत जर आमी आसत चड जाल्यार तिजोरीथान तोच मागीर आमकां म्हणजे चालना दिता. तसलीं संवसारी चिंतनां कोन्यो मनांत उपजोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक. म्हज्या भयणीन भावनो, असलें जिवीत आसतना देव आमकां लेवी भाशेन सदांच आपयता तातूंतली भायर सरच्याक. आमी उठोन ताचे फाटल्यान वचूंक जाय. रोखडीच अशें जालें की ना, तो आमकां आपयता तेन्ना रोखडीच ताच्या उतरान आमचें जिवीत सारूंक जाय. हें तर आमी करीत जाल्यार खरीपणी देवस्थाया भाशेन आमी आमचें जिवीत बरे भशेन सारतले. 1712 वर्सांत ताचो जल्म जालो आनी 1752 वर्सां ताचें मरण जालें. 1740 वर्सां ताचें परिवर्तन जालें. तो कॅथलीक जालो, तो हिंदू आसलेलो तमिळनाडूचो. ताचो वावर एकदम व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो त्या राजाचे बरोबर. पूण जेन्ना ताणें कॅथलीक धर्माक ताणें जेजूचें उतर आयकलें आनी त्या जेजू फाटल्यान गेलो, ते मेरेन सावन ताका सगळीं जाणां पिडापेड दिवंक लागलीं. ताचेर घराणें घातलें की तो ताचे राजाक म्हणून तूं विकून सोदता आनी हे भाशेन ताका बंदखणींत घातलो. बंदखणींत ताका इतलें वायट केलें, इतलो ताका मारलो, इतलें ताचेर नाका पुरो केलें. पूण ताणें दुसऱ्यांक सदांच बक्षिल्ली. पूण ही गोठाय ताका हिंजोरथान मेळ्ळी जेजूसान. आनी हे परी ताणें आपलें जिवीत जेजूक वारयलें. 7 वर्सां तो कॅथलीक आसलेलो. पूण ह्या 7 वर्सांनी ताणें खरेपणी जेजूचो पाटलाव केलो. पाटलाव कसो केलो ताणें? भयणीन आनी भावनो, आपले वस्तुंगे न्हय, ताका देवान कृपा दिली. जशे भशेन लेवीक ताणें कृपा दिली आनी मातयेव ताणें हें शुभ वर्तमान बरयल्लें आसा. ताका सगळें देणेंनी बरलो, तो सगळें कोत्ता. आमी करपाची कांय गरज ना, फकत ताका सहकार करूंक जाय, ताच्या नांवांत रावंक जाय, ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांत आमचें जिवीत सारूंक जाय. हें कितलें सोंपें. पूण हें कित्याक करिना आमी? कित्याक आमी आपल्यापणानूय रावता. पूण जितलें आमी देवपणांत रावतले तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाचें जिवीत जातलें आनी हातून आमकां सगळो फायदो मेळटलो. तो एकलोच म्हूण हितून आमच्या भारतांतलो 300 वर्सां उपरांत ताका पापसाहेब बेनेडिक्टान ब्लेसिड म्हणून ताका हें केलो, मान दिलो. 212 वर्सां. आनी 2021 वर्सा पाप फ्रांसीस साहेबान ताका सांताची पदवी दिली.
तो एकलोच आमच्या भारतान लायकी जाका सांगपण मेळिल्लें आसा. आमी हे भाशेन मागया कितल्या जाणांक देवान आमकां आपयल्लें आसा ताचे एकवटान रावन तो आमकां सुचयता ते प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आमी ताका सहकार करुया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करुया आनी जेजूच्या नांवांत आमी सदांच रावया. तो शब्द आनी शब्दा उद्देशीं देवान सगळें घडोवन हाडलेलें आसा आनी शब्दा उद्देशींच तो आमकां सुटका दिता. तूं जेजूच्या नांवान आमी सदांच रावया. जेजू तुवें आमकां ही कृपा दिल्या तुज्या नांवांत रावंक आनी तुजे एकवटांत आमचें जिवीत सारूंक.